नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. दक्षिण गोंयांत बीजेपीची लोकसभा तिकेट बायलांक उमेदवारी वेल्यान आडकला. चर्चेत आशिल्ली सुलक्षणा सावंत म्हणटा की ते मुख्यमंत्री आनी प्रदेशाध्यक्षान सांगलां. सविता तवडकार म्हणटा मेळार संद घेता. सावित्री कवळेकार रंजिता पै उलोवंक सोदिना. मजगतीं नारी शक्ती वंदन कार्यावळी निमतान बीजेपीचो राष्ट्रीय सरचिटणीस आशीष सूद गोंयांत आयला. दक्षिण गोंयांत बीजेपीची लोकसभा तिकेट बायल उमेदवारा वयल्यान आडकला. दक्षिण गोंयांत सर्वमान्य उमेदवार दिवपाचे बीजेपी मुखार आव्हान. उमेदवार म्हूण चर्चेत आशिल्ली सुलक्षणा सावंत म्हणटा मुख्यमंत्री प्रदेशाध्यक्षान कितें तें सांगलां. कालच्या प्रेस कॉन्फरन्सान आमचे मुख्यमंत्री आणि त्याचबरोबर आमच्या अध्यक्षांनी पूर्ण विषय सगळ्यांकडे मांडलेलो आसा. त्याच्यापेक्षा वेगळे म्हाका आनी कितें उलोवपाचें. काणकोणची बीजेपी फुडारी सविता तवडकार म्हणटा संद मेळ्यार घेवपाक तयार. काणकोणकारांचो खंय हो भोवमान. अशें दिसता की माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांचे हांव एक ल्हानशें सेवक आज सरपंच म्हणून काम करता आनी समज अशी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी जाल्यार ना म्हणपा सारकें कांय म्हजे कडेन रिजन ना. म्हजे एबिलिटी गूण सगळें पळोवनूच म्हाका दिसता हांव एक पार्टी फुडें व्हरतली आनी त्या निमित्यान काणकोणकारांचें रिप्रेझेंटेशन जातलें अशें म्हाका दिसता. आमचें काणकोणचें नांव देशाचे पातळीचेर पावतलें आनी एक सेवा करपाची संदी म्हाका माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांचे हाता खाला मेळटली. प्रुडंटान सावित्री कवळेकार आनी रंजिता पै गाठलो. तांचो उलोवंक न्हयकार. नारी शक्ती वंदन कार्यावळीत प्रधानमंत्री मोदीचो देशभरातल्या बायलांकडेन व्हर्च्युअल संवाद जातलो. हे कार्यावळी निमतान गोंयांत बीजेपीचो राष्ट्रीय सरचिटणीस आशीष सूद आयला. ताचेय उमेदवारीचेर मौन. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. इंडो पॅसिफीक क्षेत्राचे वेवसायीक म्हत्व वाडटा. थ्रेट परसेप्शन तशेंच लश्करी संसाधनांचे पुनर्मुल्यांकनाची गरज आसा. शांतिकाय समृद्धीक भारत मॅरिटायम डिफेन्स सक्षम करता. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग उलयलो. INS मांडवी वेऱ्या नौदळ कॉलेज बिल्डींग चोलाचें उक्तावण जालें. देशाची दर्याक्षीम घटमूट करपाचेर फोकस. डिफेन्स खंय आत्मनिर्भर जाता. यह मेरे लिए बेहद प्रसन्नता का विषय है कि नेवल वार कॉलेज की नई इमारत चोल भवन के इनाग्रेशन के शुभ अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है. इसके साथ ही कारवार में प्रोजेक्ट सी वर्ल्ड के तहत 2 नए पायर्स का इनाग्रेशन आज के दिन को और यह विशेष बना देता है. जैसे चोलों के समय जिस तरह से नौसेना पर काम किया गया, जिस प्रकार से उनकी नौसैनिक ताकत ने बंगाल की खाड़ी को एक तरह से चोल लेक में तब्दील कर दिया था, उसने कहीं न कहीं छत्रपति महाराज शिवाजी को भी आधुनिक नौसेना के गठन की उन्हें प्रेरणा दी थी. पिछले कुछ वर्षों में तो जिस तरह से इंडियन ओशन रीजन में हमारे एडवर्सरीज की मूवमेंट बढ़ती जा रही है और इंडो पैसिफिक रीजन का कमर्शियल महत्व जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए ये आवश्यक था कि हम अपने थ्रेट परसेप्शन को रीअसेस करें, नेवी के इंडियनाइजेशन की और आगे बढ़े, जिसका परिणाम यह हुआ कि इंडियन ओशन में आज हम फर्स्ट रेस्पॉन्डर तथा प्रीफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर बनकर उभरे हैं. साथियों, इसके साथ ही हमने इंडियन ओशन रीजन में यह इंश्योर किया कि रूल्स बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर को मजबूत किया जा सके. लगातार सशक्त हो रही है. हमारा नेवल इंडस्ट्रियल बेस लगातार मजबूत होता जा रहा है. हमारे शिपयार्ड्स बढ़ रहे हैं. हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स बढ़ रहे हैं. और भारत की यह बढ़ती हुई ताकत इंडियन ओशन में डोमिनेंस को हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पीस और प्रॉस्पेरिटी का माहौल तैयार करने के लिए है. तो एक तरफ जहां भारत को पहले लैंडलॉक कंट्री विद सी शोर्स के रूप में जाना जाता था, वहीं आज भारत को एक आइलैंड कंट्री विद लैंड बॉर्डर्स के रूप में देखा जा सकता है. साथियों, यह भारतीय स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है. म्हादयची हाऊस कमिटी पुराय फार्स म्हणून सिद्ध जावच्या पयलीं ती विसर्जीत करात म्हणून आमदार विजय सरदेसायन सरकाराचेर फोग काडलो.
म्हादयच्या इश्यूचेर सावंत सरकाराची भुमिका सामकीच दळमळीत आनी कर्नाटका मुखार शरणागती घेवपी बीजेपीची ही अकार्यक्षमता शॉकात करपी विजयाच्या सरकाराचेर फारार फार. म्हादयचेर जी हाऊस कमिटी कॉन्स्टिट्यूट जाली ती ताजी पयली आनी लास्ट मिटींग फेब्रुवारी 2023 जाल्ली, म्हळ्यार 1 वर्स जावन गेलें आनी अजून मेरेन हाऊस कमिटी 12 मेंबर हाऊस कमिटी म्हादय इश्यूचेर जी कॉन्स्टिट्यूट केल्ली ती मिटिंगूच जायना. हें हांवें एसेंब्लीन रेज केलें आनी एसेंब्लीन रेज करतना सगळ्या गोंयकारांच्या मनान काळजान जो भंय आहा की बीजेपी सरकाराक 28 MP कर्नाटकांतले चड इम्पॉर्टंट आमचे 2 MP परस आनी आमचे जीवनदायिनी परस हो भंय हांवें व्यक्त केलो. तेन्ना म्हाका मंत्र्यान आनी सरकारान सांगिल्लें की आमी रोखडेच हे म्हयन्याचे एंड म्हळ्यार गेल्या म्हयन्याच्या एंडाचे पयलीं आमी हाऊस कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करतले. अजून मेरेन ताजी हाऊस कमिटीची मिटींग जावंक ना आनी आतां म्हाका दिसता ती लोकसभेच्या इलेक्शनाची पयलीं जावपाची ना. म्हणटकर जो भंय गोंयकाराच्या मनान आसा की सरकाराक आमचे गोंयचे बीजेपी सरकाराक कर्नाटकांतले 28 आमदार आमचे जीवनदायिनी परस चड इम्पॉर्टंट हो भंय म्हाका दिसता खरो जावंक लागला. आनी आज मेरेन म्हादय खातीर सरकाराचें कठोर स्ट्रॉंग कसलो कितें स्टेप कांयच आमकां दिश्टी पडना. एक फक्त पेटिशन या आज न्ही फाल्यां अशें आवियाड जायत आहा आनी फुडें पडत आहा आनी जें आतां ऑगस्टान लागिल्लें आहा तें घेवन सरकार रायट टायमाक रावला म्हणून सरकार सांगता. आतां रायट टायम म्हळ्यार खंयचो टायम? when the time is gone, will it be the right time? हो म्हजो सरकाराक प्रश्न आहा आनी हांव ताचे कडेन हात जोडून मागता की आमची जीवनदायिनी आमची लायफ लायन राजकारणा खातीर तुमी सॅक्रिफायस करूं नाका. 175 बेकायदेशीर बांदकामाचेर सुशेगाद कारवाय हणजुणे पंचायतीक हायकोर्टान सोडलो. 114 बांदकामां सील, पंचायतीची कोर्टाक तोंडी जाप. फाल्यां एफिडेवीट दियात, कोर्टाचो हणजुणे पंचायतीच्या सचिवाक आदेश. मजगती आमची परमनंट बांदकामां न्ही तेन्ना ते खातीर लागपी परमिशनाची गरज ना, सील करूं नाकात म्हणून कांय शेकवाले हायकोर्टात पावले. We have filed an application for modification of the order passed by the Honorable High Court in respect of our structure, which we claim is entirely a temporary structure. And being a temporary structure, we don't really require the permissions as stated in the earlier order of the Honorable High Court. Therefore, we are asking for modification. The earlier order says that you need to have permission from the town and country planning under the building regulations, as also you require to have a license under section 66 of the Panchayat Raj Act. Now, our case is that these two provisions which are being quoted in the earlier order are in respect of structures which are permanent in nature and will not apply to temporary structures. If the order is granted in our favor, then the sealing of my structure based on this argument may be held back. Otherwise, the earlier order will prevail. नोकर भरती आयोगाखाला जाल्ले नोकर भरतीचे परीक्षेचो पेपर कोंकणी भाशेंत आशिल्ल्यान पेपर कळपाक सोंपो जालो. 900तले फक्त 17 नपास जाले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. फेल जाल्ले सगळे खंय मूळ भायले. तरणाट्यांनी कोंकणीचे प्रचाराक फुडें येवचें म्हणून उलो. राजभाषा संचालनालया वतीन भाषा पुरस्कार भेटवण सुवाळो जालो. हांव कळपा खातीर म्हणून सुद्दां मुद्दामून हाजे म्हाका ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान उलयता की पयले फावटी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ह्या हातूंतल्यान आमी कोंकणी पेपर म्हणजे MCQ क्वेश्चन्स विचारपाक सुरवात केली. पयली आयज पर्यंत कोंकणी भाशा ही कंपल्सरी ही केन्नाच डायरेक्ट एग्जामीन येवंक नासली. पयलेच फावटी स्टाफ सिलेक्शनान येयली आनी 900 भुरग्यां पैकी सांगपाक खूब बरें दिसता की फक्त 17 भुरगे फेल जाले. म्हणजे सगळे जाण पास जाले जेणे करून तांकां कोंकणी बरी वाचूंक येता आनी फेल जाल्यार तेंची हांवें नांवांय पळयलीं कोण आहा काय म्हणून हे पळयत जाल्यार तांची नांवां सरनेमां पळयल्या उपरांत दे आर नॉट ओरिजिनली गोंयकार. म्हणून तर हांवें कित्याक सांगलें की बरेच जाण आमी म्हणजे गोंयकार भुरगे सरकारी जॉबांनी कशे येतले जाल्यार स्टाफ सिलेक्शनचो प्रोसेस सुरवात केला. तो स्पेशली तांकां ती इन फ्युचर आत्तां आमी फक्त MCQ सुरवात केला. इन लॉंग रन जाल्यार कोण आनीकूय प्रमोट जावपा खातीर बरोवपाकूय कोंकणी वेवस्थीत दिवपाक आतां फक्त ऑब्जेक्टिव्स आशिल्ले
म्हणजे आमी ताका म्हणटा इन लॉंग रन ते बरोवपाचें जर आसत जाल्यार ती बरोवचें पाकूय शिकचें पडटलें. त्या खातीर म्हणजे फक्त 17 भुरगे जर सोडले जाल्यार 900 पैकी 900 भुरगे हे त्या पेपरात पास जाले. पण आनी एक बरी गजाल आसा की 100% मार्क्स जाका पडटा ऑटोमॅटिकली ही इज गेटींग द प्लस पॉयंट. कारण 4 पेपर जर असले जाल्यार कोंकणीत 10 पैकी 10 पडपी भुरग्याक ऑटोमॅटिकली जर बाकीच्या सब्जेक्टान जर एक 5 मार्क कमी पडले आसत जाल्यार हे 10 पडल्या कारणान तो भुरगो फुडें वता. म्हणून कोंकणी लँग्वेजीचेर जोर दिता आसतना आमी स्टाफ सिलेक्शनान तेंय प्रमोट करपाक सुरवात केला. अनमोड एक्सायजान गोंयच्यान बेळगांव वचपी कर्नाटक पासिंग आशिल्ल्या 2 मोटारींतल्यान 27,08,000 रुपया कॅश जप्त केले. दोनूय मोटारींतले बेळगांवच्या चौगांक धरला. चौगूय म्हणटात ते भाजयेकार. मात तांचे कडेन इतले पयशे खंयच्यान आयले ताचो प्रूफ नाशिल्ल्यान पयशे जप्त केले. रगाडा न्हंयचें उदक पिवपा सारकें आसा काय ना ताचेर PWDन रिपोर्ट दिवचो. साकोर्डा पंचायतीची धारबांदोडा PWD कडेन मागणी. साकोर्डाच्या पंचायत मंडळान PWD कचेरीत वचून अधिकाऱ्यांक जाप विचारली. उदक पिवपा सारकें ना म्हणून दावो. PWD म्हणटा उदक प्रक्रिया केल्लें सेफ, तरी दुबाव आसल्यार टँकराची वेवस्था करता. ही रगाडा रिव्हराच्या उदकाचेर जो जे गांव अवलंबून आसा, म्हणजे जे उदक हे पिवपाक वापरता ट्रीट केल्लें उदक, आनी जेणे करून फाटल्या कांय दीस जाले बोवाळ असो जाला की हें उदक खंय तरी दूशीत जाल्लें आसा आनी लोक पिवपाक लागून मातशे पिवपाक लागले. जेणे करून तेंच्यांनी पंचायतीन कंप्लेंट केली की उदकाचे तुमी कितें ते हें लावचें म्हणून, ते खरेंच प्युअर आहा काय इनप्युअर आहा ते चॅक करचें म्हणून. आयज जेन्ना सगळे पंचायत बॉडी PWD डिपार्टमेंटाचे जे एक्झिक्युटीव इंजिनियर आहा तांकां मेळपाक येयले हांगासर. एक स्पेशल टीम आहा PWD फॉर द पब्लिक, आणि ते कोणी राबयले ना. कोण तुमचे ऑफिसर टेस्टिंग क्वालिफाईड घालता आणि कितें घालता पळय ते आय एम सॅटिस्फाईड. पण लोकांचे कितें तशें न्ही, तुमी येवन सांगपाक जाय न्हू कशें ते प्युरिफाईड जाता उदक. बरें उदक केन्नाच्यान दितले आमी ट्रीटमेंट जाता न्हू. ना पयर आमकां ग्राम सभेचे केला ना सर, ना तुम्ही सांगा न्हू हे आमचे उदक दिता ते बरें म्हणून सांगा. रगडा रिव्हर जे उदक आहा सध्या लोक भिल्ले कडेन आहा की ते उदक पोल्यूट आहा आनी बरें ना हें ना म्हणून. सो तुमी रिपोर्ट काडला, म्हाका कंप्लेंट केल्या पंचायतीन 15 दीस जाले. सो अजून तुमचे कडेन तो रिपोर्ट जायना की तें खरें हय ना. तुम्ही म्हणटा की ते शुद्ध उदक पिवपाक जाता. बट मीन वायल द हेल्थ डिपार्टमेंट हॅज डायरेक्टली सांगला की इट इज हे म्हणून. ओके. सो तुम्ही आता टँकर कितें लोकांची मागणी टँकर कितले दीस लागतले? 2 दिसान टँकर. साकोर्डेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. भारत विकसीत करूंक लोकांनी आपल्यो सुचोवण्यो दिवच्यो. ह्या सुचोवण्यांचो आस्पाव करून विकसीत भारताचे पत्र तयार करतले. भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे उलयलो. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ म्हणटा विकसीत भारता खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवचें, एकठांय काम करचें. भारतीय जनता पार्टी विकसीत संकल्प पत्र मॅनिफेस्टो आमी ते करपाचे आसात आनी ताका लागून सबंद देशभर लोकांचे सुजाव घेवपाक लागून आमी जे रथ केल्ले आसा ते सगळे रथ सगळे कडेन फिरतात आनी एक संकल्प आसा की देशभरांतल्यान 1 कोटी लोकांनी आपला सुजाव दिवचे. गोंयांत आमी ठरयल्लें आसा की 50,000 लोकां कडच्यान येणारे 2024च्या नंतर सरकारान कितें करपाक जाय ह्या संदर्भातले संकल्प जो आसा तो प्रत्येकान आपलो दिवचो, आपलो सुजाव दिवचो. आणि म्हणूनच हेच्या व्यतिरिक्त वेगवेगळे आमचे जे स्टेक होल्डर आसात त्याचे भितर प्रोफेशनल आसतले, डॉक्टर्स आसतले, बिझनेसमॅन आसतले, एखादे वर्कर आसतले, ह्या सगळ्यांचे एक तांकां कितें दिसता ह्या सुजावान तांच्यांनी घालचें. ताका लागूनच ही सबंद गोंयभर ही अशी योजना केल्ली आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आहा विकासाच्या बाबतींत ह्या 10 वर्सांत जो कितें विकास जाल्लो आसा त्या विकासा पयलीं आमी पूर्ण विकास जालो अशें म्हणून विकास ही चलची प्रक्रिया. परत परत विकास हो कितलींय वर्सां इतलो चालूच उरतलो.
परंतु लोक या माध्यमातून सरकारच्या माध्यमातून बरीच सुविधा उत्पन्न राज्य सरकार तसेच केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आणि म्हणून हो विकास कसो जाता आम्ही तो उदाहरण दिवपाची गरज ना परत सांगपाची गरज ना आणि हे करतलो आणि हे राष्ट्र निर्भेद जो आपला सगळ्यांचा संकल्प असा त्या प्रत्येक भारतीयाचो जो संकल्प असा की हे राष्ट्र विकसीत म्हणजे आम्ही परत आम्ही फाटल्या हातूंतल्यान म्हणटाले भारताचो सोनेरी चिडिया त्या स्तराचेर ह्या जगाचें नेतृत्व करपाची ताकद त्या प्रत्येक भारतीयाक आसा. एंटी डोपिंग टेस्टीची सर्टिफिकेट मेळ्ळ्या उपरांतूच मेडलां थारतलीं. सर्टिफिकेटी क्लियर जाले उपरांत नॅशनल गेम्साचे रिवॉर्ड आनी एवॉर्ड दितले. खेळा मंत्री गोविंद गावडे सांगता. नॅशनल गेम्साच्या व्हॉलंटियराचें मानधन दिवंक सुरवात जाल्या. फुडल्या 2 दिसां भितर सगळ्यांक पावतलें. तांच्या खातीरूच नॅशनल गेम्स यशस्वी. गोविंद उलयलो. लॉरल्स आणि अवॉर्ड्स आम्ही जोपर्यंत दिवपाक शकना जोपर्यंत त्यांची ऑथेंटिसिटी जी सर्टिफिकेट त्यांची कारण ताका नाडां असतात वाडा असतात वेगवेगळे टेस्ट आमकां जावचे पडटात आणि 10,147 जे वेळाचेर आनी एथलीट्स जेन्ना पार्टिसिपेशन जाता तांचे सगळ्यांचे डॉक्युमेंटेशन करप हें खुबशें वेळ लागता. एक तर फाल्यां नाल्यार परवा पर्यंत तुमची डिजिटल सर्टिफिकेट जी आसा ती ऑनलायन उपलब्ध आसतली. कारण ती कित्याक आसतली कारण करेक्शन एखादें कितें स्पेलिंग मिस्टेक हें जर आसा तें प्रत्येक एथलीटांनी आज चेक करपाची गरज आसा आनी तेजी नंतर आमी कॉपी जी आसा ती हार्ड जी कॉपी जी आसा ती नंतर आमी तांकां दितले. आणि जे आमी ते अवॉर्ड्स आनी रिवॉर्ड्साचें ऐलान केल्लें आशिल्लें हें आमी त्या वर्स जावचे पयलीं हें सगळें डॉक्युमेंटेशन आमकां आयल्या नंतर आमी सगळे काही गोष्टी दितात. नॅशनल गेम्साचे व्हॉलंटियरांचे मानधन दिवंक सुरवात जाल्या. फुडल्या 2 दिसां भितर सगळ्यांक पावतलें. ह्या 2 दिसां पयलू आमी ऑलरेडी आमचे जे श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जे व्हॉलंटियर्स आशिल्ले आमचे केपें पेडणेचे ह्या रोविंग हेतून जे आमचे हें आशिल्ले तांकां आमी ऑलरेडी रिलीज केल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता आज म्हणल्यार किंवा एट द मॅक्स फाल्यां म्हणल्यार एंटायर व्हॉलंटियर्स जे आज जुडिल्ले आशिल्ले तांचो सगळोच आमी ज्यांचे डॉक्युमेंटेशन जे आसा त्यांची डीपीटी आमी करपाचें ठरलेलें आसा. ऑलरेडी सुरवात जाल्ली आसा. दुसरो विशय जो आज कितें जालो न्ही ह्या लोकांक सगळ्यांक खबर आसा आनी मागीर क्रेडीट घेवपा खातीर खूब मुखार येतात. एका सगळे तेंगेले कोण तरी लोक असतात आणि आयज हे दिल्ले आसात म्हणून जणू काय ते आमी करून घेतले अशे काही गोष्टी ते पिक्चर निर्माण करपाचे प्रयत्न करता पयलीं हे अत्यंत चुकीचे आसा. आयज जर नॅशनल गेम्स जर आयोजन आनी ताच्या फाटल्यान यशस्वी जावपा खातीर कोण कारणीभूत जर आसात जाल्यार हे म्हजे प्रत्येक एक व्हॉलंटियर आसात एक कोऑर्डिनेटर आसात एक म्हजो वेन्यू कमांडंट आसा एसिस्टंट वेन्यू कमांडंट आसा आनी सगळे एथलीट्स आनी पार्टिसिपेशन आनी एकंदरीत गोंयचे लोक जावन आसात. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी भीमा पाटील. ईस्ट बंगाला आड बरो खेळ करून आयएसएलांत विनिंग ट्रॅकार येवंक एफसी गोवाक सज्ज. फाटल्या 5 मॅचींत एफसी गोवान जैत जोडूंक ना. फाटोफाट 3 मॅची हारिल्ल्यान तशेंच फाटली मॅच ड्रॉ उरिल्ल्यान एफसी गोवा 4थ्या सुवातेर देंवल्या. टॉप 4 उरपाक फातर्डे स्टेडियमार आज जावपी मॅचींत एफसी गोवाक जैत जायच. They have to do well in the coming 6 games, get the maximum point out of it. It's a difficult game. It's going to be difficult in every game which is coming ahead of us, and we need to prepare ourselves the way how we have been preparing since the starting of the ISL. So it's a normal game, and I know it's going to be difficult, and we need to place a team together, and each and individual performing collectively will give you a good result. So we've been preparing well after the last game, and hopefully we'll try to get the maximum point out of it. We need to enter tomorrow in the pitch and show that the team wants to get the 3 points. At the moment you can't, and now we are in this moment that obviously or you win the game, or finally you will fight for the 3rd, 4th, 5th position. That's all. It's clear that this is. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.